स्मार्ट सिटीचो भाग म्हूण उदका संसाधन खात्यान सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवीत करपाक फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटींची कामां केल्यात। सांतिनेज क्रिकाचे चडशे प्रश्न आतां सोंपल्यात। आतां फकत उरला ती काळ्या आनी घाण मारपी उदकाची समस्या। जो मेरेन लोक आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडटले तो मेरेन ही समस्या सोंपपाची ना, अशें उदका संसाधन खात्याचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नाझारेथ वाझ हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। पणजे महानगरपालिका आनी ताळगांव पंचायतीन मोहीम राबोवन ही सगळी कनेक्शनां बंद करपाक जाय अशें ताणें म्हळें। स्मार्ट सिटीचो भाग म्हूण उदका संसाधन खात्यान सांतिनेज क्रीक पुनर्जीवीत करपाक फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटींची कामां केल्यात। सांतिनेज क्रिकांतलो गाळ उसपवप, क्रिकाच्या दोनूय बाजूच्यो 3.6 किलोमीटर धड बांदून काडप आनी बांद घालून तातूंत अरेटर्स बसोवप ह्या कामांचो आस्पाव आसा। क्रीक उसपोवपाचें काम आनी अरेटर्स बसोवपाचें काम निकतेंच पुराय जालां अशें उदका संसाधन खात्याचे ई नाझारेथ वाझ हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। Smart City had asked us to take up the work of rejuvenation of Santinez Nala. So when we took up this work, mainly desilting, then building the side walls, we actually channelized the flow. After silting, we channelized the flood flow in a particular fashion so that it is passed to this. Around 40 crores we have utilized for all the works like desilting, then building walls about 3.6 kilometer composite walls, then putting a structure aerators and barrage like structure. कामराबाट कडल्यान येवपी घाण उदक निवळ करपा खातीर एसटीपी प्लांटा लागीं क्रिकांत एक व्हडलो बांद घातला आनी तातूंत 4 पंप बसयल्यात। हे पंप चलपाक हांगा एक जनरेटर सेटूय बसयला। पावसान हो बांद पुराय उक्तो करतले आनी हे अरेटर्स 4 म्हयने बंद दवरतले। जर लोकांनी संडासाचें उदक क्रिकांत सोडपाचे बंद केले जाल्यार क्रीक निवळ करपाक असले म्हारग उपाय येवपाची गरज पडची ना म्हूण वाझ हांणी सांगलें। Very lot of issues regarding some sewage which is observed and which is reported by the press. Now for this we have tried to put aerators in place. Now for that we have done one barrage like structure behind the STP where we are holding the water for around 6 hours, and then we have got 4 aerators of 20 HP which we use for aerating this. फाटली 2 वर्सां क्रिकांतलो गाळ उसपोवपाचें काम केलां ताचो परिणाम दिश्टी पडटा। कामराबाट हांगा दर वर्सा येवपी हुंवार फाटल्या वर्सा आयलो ना अशें वाझ हांणी सांगलें। Studied this, we have done a lot of work on that, especially after removing lot of these hindrances, changing the bridges, redesigning the bridges, and even there were some utility bridges at Kamrabat which we removed. Despite heavy rainfall last year, there was no flooding. That is what the residents have told us for a long time. Otherwise, I think in 2014-15, the Water Resources Department, on proposals of Honorable MLA, we will do some part works around. So in Kamrabat, we had done a wall so as to actually with a parapet so that people will know the boundary between the road and the lake which is there. सांतिनेज क्रिकाचे चडशे प्रश्न आतां सोंपल्यात। आतां फकत उरला ती काळ्या आनी घाण मारपी उदकाची समस्या। जो मेरेन लोक आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडटले तो मेरेन ही समस्या सोंपची ना अशें वाझ हांणी सांगलें। पणजे महानगरपालिका आनी ताळगांव पंचायतीन मोहीम राबोवन ही सगळी कनेक्शनां बंद करपाक जाय अशें वाझ हांचें म्हणणें। Solution is that sewage entry in the Nala should be stopped, and for that we look for the cooperation of the local bodies like CCP as well as Panchayat Taligaon to help us stop that at the source only, so that it doesn't come. So if that happens, then most can be done. It will be a coordination of a team, inspection team, going and blocking it at the site. So for that, Panchayat is required, and we need the assistance of CCP also. So with that, we can stop the sewage at the root, and the 90% of the issue is solved. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।